मांडप नावेले शूटआउटान एकल्याचो खून। अब्दुल कादर म्हणटा त्या 42 वर्साच्या मनशाक शांतीनगर नावेले गुदिनो बारान गुळी घालून मारलो। या प्रकरणात मेकॅनिक फयाज म्हणटा ताका पुलीस सोदतात। रावणफोंड मडगांवचे किनारा फॅमिली बार अँड रेस्टॉरंटान बारवाल्याच्या तकलेर बाटली फोडपाचो प्रकार सोमारा जाल्लो। दुसऱ्याच दिसा नावेले गुळी घालून खून। मडगांवची क्रायम सध्या चर्चेचो विषय जाला। शांतीनगर गुदिनो बारात 5 जणांचो ग्रुप पिवंक बशिल्लो। उलयता उलयता फयाज अहमद ह्या 34 वर्सांच्या तरणाट्यान पिस्तुलान अब्दुल कादराक गुळी मारली। कादर थंयच सोंपलो। फयाज थंयच्यान पळलो। मडगांवचे पुलीस ताका ट्रॅक करतात। फयाज मूळ हुंगल कर्नाटकाचो, मांडोप नावेले रावपी। तो खंय मेकॅनिक। हम लोग पी के बैठा था, पीने को बैठा था। भाई हमारा पात्रा, हम पीने को बैठा था। साथ में गाड़ी से लाके पैसा मारा वो भी बैठा था। हाँ, वो सब लोग पी रहा था। कितना आदमी था? 3, 4, 5 आदमी था। वो 2 आदमी मिला के 5 आदमी था। कौन हो? कुछ झगड़ा कुछ नहीं? झगड़ा कुछ नहीं। क्या लेके मारा हो? पिस्तौल। कौन मारा? छोटी उसका नाम क्या? फयाज। तुम भी था उसके साथ? मैं पत्रा वो भी था। क्यों ऐसा मजाक में मारा? क्या मजाक में मारा हो? मजाक में मारा, कैसा मारा मालूम नहीं पड़ा। बाद में वो गया? हाँ, वो पत्रा पकड़ने गया था उसे। बाद में भाग गया? पुलिस स्टेशन को जाता करके बोल के भाग के गया। मडगांवां गुन्ह्यांची सध्या धार वाडटा। बारान टायट जावन एकामेकाक बाटल्यो तोपपाची तशेंच गँगवाराच्यो केसी जावंक लागल्यात। आता प्रकरण शूटआउटाचेर पावला। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। कुळ कायद्यान परत दुरुस्ती करून कुळाच्यो केशी सिव्हिल कोर्टांतल्यान आशिल्ल्यो तशा मामलेदाराक दिल्यो म्हूण प्रकरण हायकोर्टान गेला। सरकाराचे नवे कायदो दुरुस्तीक एकल्यान हायकोर्टान आव्हान दिला। हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काडल्या। नवे कुळ कायदो दुरुस्तीक आव्हान दिवपी रामकृष्ण देसाय, ह्यो केशी हाताळपाक जाय तितले कायद्याचे ज्ञान खंय मामलेदारांक नासता। हायकोर्टान 20 नोव्हेंबर मेरेन सरकाराचो रिप्लाय मागला। गोयच्या कुळ कायद्यात केल्ले वादग्रस्त दुरुस्ती वेल्यान कुळांचो खवदळ पडल्या उपरांत सरकारान आशिल्लो तसो रिएमेंडमेंट करून सिव्हिल कोर्टांनी दिल्ल्यो केशी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टरांकडेन हाडपाक प्रक्रिया सुरू केली। आता ताचेरूय परत वाद। गोवा असेंब्लीत 2 ऑगस्टाक गोवा एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टात दुरुस्ती करून 31 ऑगस्टाक सरकाराच्या ऑफिशियल गॅजेटात कायदो दुरुस्ती पब्लिश केल्ली। दुरुस्तीक लागून कुळांच्यो केसी सिव्हिल कोर्टांतल्यान परत मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टरांकडेन पावल्या उपरांत रामकृष्ण देसाय म्हणटा ताणें नव्या कायदो दुरुस्तीक आव्हान दिलां। मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टरांक खंय कुळांच्यो केशी हाताळपाक जाय तितलें ज्ञान नासता। ताका लागून याचिकादारांक त्रास जाता म्हूण याचिकादार रामकृष्ण देसायाचो दावो। हायकोर्टान देसायाची याचिका सुनावणेक एडमीट करून घेतल्या। गोंय सरकाराक नोटीस धाडून 20 नोव्हेंबर मेरेन जाप मागल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेऊया एक ब्रेक।